सनबर्नाचे ऍप्लिकेशन 5 महिने पयलीं आयिल्ले तेन्ना सावथ गोवा खंय तरी दाखयल्ले पेपर्स नाशिल्ले. आतां लास्ट वीक टुरिजम वीक आशिल्लो, सो आय एम नॉट अवेर ताणें आनी कितें लेटर इनवर्ट केला जाल्यार ते हांव चॅक करून तुमकां कळयता. पूण खंयचे ताणें परमिशन मागलें जो पर्यंत जागो तांणी आयडेंटिफाय करून NOC मेळना तो पर्यंत टुरिजम डिपार्टमेंट प्रोसेस करूंक शकना. जेन्ना येतले तेन्ना प्रोसेस जातले. सो एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी एवरी टायम वी ट्राय टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड सनबर्न. एक्टिविटी हॅज बीन हॅपनिंग फॉर नंबर ऑफ इयर्स वेदर नॉर्थ ऑर खंय आसा. आतां एकदम एक तो एक वेगळो फ्लेवर जाल्लो आसा. सो ताजे खातीर हांव न उलयता, गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट्सूय आमी समजून घेवप. तो फेस्टिवल जो डिसेंबरान जाता, इफ दे आर एबल टू गेट द लँड एंड गेट द थिंग्स, देन डेफिनेटली आय थिंक वी विल कन्सिडर इट. Beside Department of Konkani, see, they make an application to the department and they ask for that space. The space is NOC as a department NOC didele, which every year they do. If they suggest, अरे पळय खंयची फेस्टिवल जाली, tourism is giving permission for the event. ताज्या मागीर they have to take every NOC from every particular department like police बाकीचे, who will always look at which area is good, which is not good. मायकलान आपली प्रतिक्रिया मांडिल्ली आसा. फाल्यां ऑर्गनायझरांक दिसलें की तांकां थंय करपाक जाय आनी ते तांणी मांडून दिलें. Government will look at it that way. We are not asking the organizers to go where. They have to find a place and come to us.